फाटल्यान सगळ्यांनी लाईनीन उभे रावचे। हांव सगळ्या कार्यकर्त्यांकडे मागता कोणे सकयल रावचे न्ही, सगळ्यांनी हांगा जो मोर्चा येयला ताच्या फाटल्यान उभे रावचे। हाय 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 राहुल गांधी हाय हाय। हांव सगळ्यांकडे मागता आमचे अध्यक्ष हांगा पाविल्ले आसा, सगळ्यांनी अध्यक्षाच्या फाटल्यान त्या गाडयेच्या वांगडा सगळ्यांनी लायनीन उभे रावचे। आता प्रोटेस्ट आमचो सुरवात जातलो। हांगा अध्यक्ष उलयतले। काँग्रेस पार्टी हाय फाटिया मरे बैनर देखता दिसत राम बाप पास पुढे बघ पुढे ना का आता ओढला अरे सचिन पाटील सचिन राहुल गांधी नाव आहे आम्ही भाटिया गाडी बेस्टी सगळ्यांक पळय हळूहळू प्रमोशनाक दिवपाचे जे एक्टिविटीज जर करता जाल्यार भारतीय जनता पार्टीची खूब जाल्ली आसा आणि म्हणून भुरग्यांक एक वेगळे तरेन व्हरपाचो हो जो प्रयत्न आसा हो प्रयत्न निशेधार्थ आसा। भुरगे ही आमची शक्ती, ह्या भुरग्यांच्या बळग्याचेर देश भारताच्या जनतेक एक दिशाभूल करपाचो प्रयत्न केला आसा पळय आनी तो प्रयत्न हांगा जाल्लो। पेपर लीक जावंक ना तुम्ही पेपर लीक हेजेर नाव फिक्स तुमचो विषय खंयचे काय व्हरपाचो प्रयत्न जाल्लो। मेची 3 तारखेक मेचे 3 तारखेक नेटाची एक्झामाचे 4 दीस पयलीं कळ्ळें की कितें तरी भितर एनटीएक कळ्ळें की फ्रॉड जाला। ते फ्रॉड जालें म्हणून कळ्ळे नंतर इमिडिएटली ती नेटाची जी एक्झाम आसा ती पोस्टपोन केली आनी त्या वटेन कॅन्सल केली। मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशनानच कंप्लेंट फायल केली। कंप्लेंट
रजिस्टर्ड केली मेच्या 12 तारखेक जी कंप्लेन रजिस्टर्ड जाली आणि SIT फॉर्म केली आणि SIT कामाक लागली. ती SIT कामाक लागले नंतर फास्टन जालो प्रोसेस आणि 13 जाणांक अरेस्ट केले. 13 जाणांक अरेस्ट करतना आसतनाच आमचो जो मिनिस्टर आशिल्लो धर्मेंद्र प्रधान हाणें इमिजिएटली ओपनली एड्रेस केले आणि एड्रेसान सांगलेंय बीन की आपूण एपोलॉजी मागता आणि नैतीक जबाबदारी घेता, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ताजेर घेता आणि हे सगळें बरें सिस्टम स्ट्रक्चरल सिस्टम आसा ती घट करपाचो प्रयत्न करता. ताजो भाग म्हणून CBT बेज आसा पळय न्ही, ती CBT बेजीची एग्जाम जाली आणि नीट जावन ताजे जुलय 16 पयर एग्जामीचे रिजल्टूय आयले आणि राहुल गांधी
पडियो मचरो पडियो हाय 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद फेंक दो एक जलेबी जेल में नीम पत्ता कड़वा है राहुल गांधी कड़वा है राहुल गांधी कड़वा है शेम भारत माता की नहीं चलेगी नहीं चलेगी जवाबदारी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी हाय हाय राहुल गांधी हाय गांधी हाय हाय राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टीचो आयज गोंय ह्या सगळ्या हजारभर लोकांचो मोर्चा गोवा राज्याच्या काँग्रेस काल दिल्ली ज्या तरेन राहुल गांधी प्रियंका गांधी हांचे जे वर्तन आशिल्लें त्या सगळ्या वर्तनाक आमी निशेध करतात. भारताचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी हे सगळ्यांक खबर आसा हे सबका साथ सबका विकास ह्या तत्वाचेर चलता आनी एक संपूर्ण जगात भितर एक राजमान्यता आशिल्लें लोकप्रियता आशिल्लें ग्लोबल लिडर म्हणून कोण आसा ते नरेंद्र मोदी आसा. आणि अशें काल संसदेचें पयलें अधिवेशन सुरू जालां त्या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीचेर तांच्या घराच्या फुड्या वचून एक मिडियाचें एटेन्शन आपल्या कडेन येवपाक जाय आनी त्याच बरोबर आपूण कितें केलें हें दाखोवपाक लागून निर्लज्जपणान राहुल गांधी आनी तांच्या सहकाऱ्यांनी काल पंतप्रधानाच्या घरासमोर वेगवेगळे आंदोलन करपाचो प्रयत्न केलो. एक सगळ्यांत म्हळ्यार शर्मेची गरजेची बाब आसा की एक सर्वोच्च पदाचेर आशिल्ल्या एका व्यक्तीक ज्या सुरक्षा ज्या हातूंत भितर आसा त्या सुरक्षेन भितर एक शिल्ड घालून गोंयांत भितर अराजकता आनी गुंडगिरी लोकशाही करपाचो हो एक सगळो प्रयत्न आसा त्या प्रयत्नाचो निशेध आसा. फाटल्या अनेक दिसान आमी पळयतात की काही हे जे लोक जे आसात जे देशद्रोही आसा ते देशद्रोही लोकांचे हे कारस्थान आसा हे भारतान भितर व्हडले दंगल घडोवन हाडपाचे आनी त्याच बरोबर राजसत्तेक हांगसरल्यान खिळखिळी करपाचे. अमेरिकन CIA सेंट्रल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी ही पयली 15 दिसा पयलीं आपलें एक पत्रक जाहीर करता आनी त्या सर्क्युलेशना भितर ते मेन्शन करता की इंडियन भितर कितें जावपाचें आसा आनी ते सुद्दां 20 आनी 21 तारखेक ह्या सो कॉल्ड कॉंग्रेस पार्टीचो हे आंदोलन आणि त्याचबरोबर 21 तारखेक शेतकऱ्यांचे आंदोलन या सगळ्या पार्श्वभूमीचेर CIA पत्रान भितर बरयता अमेरिकन जे कोण नागरिक आसात किंवा बाकीचे जे तांचे कोण सगळे समर्थक आसात तांच्यांनी ह्या एरियेन भितर येवचे न्ही. त्या एरियेंतल्यान तांच्यांनी रेस्ट्रिक्टेड तांचो आपलो वाव रस्तो करचो. खरें म्हणल्यार हे सगळें हेजें व्हडलें षडयंत्र चलता. ह्या षडयंत्राचो भाग आसा त्या लोकल लोकांक करून घेवपाक आनी तांचे भितर सहभागी करपाचो प्रयत्न ह्या सगळ्यांनी केल्लो आसा. आनी विशय सगळे बाजूकच उरल्या. बांगलादेश आनी नेपाळच्या धर्तीचेर हे व्हडले राडा करप, मर्डर करप, रायट्स करप आनी त्या बरोबर ह्या सगळे संसदेन आमी घुसप अशी एक वक्तव्यां हे खंयचे तरी नवीन पिढी जी आसा तांच्या तोंडान घातले गेले वता आनी तांचो दिशाभूल करपाक गेले. युवा ही आमची शक्ती. युवा शक्तीच्या बळग्याचेर आज देश फुडें वचत आसा. प्रत्येक क्षेत्रांत भितर युवा वर्ग जो आसा, यूथ जे आसा तांच्यांनी इतली बरी कामगिरी केल्ली आसा. देशाक सुफलाम करपाक तांचो पयली पांय आसा. ह्या 12 वर्सांत माननीय नरेंद्र मोदीजीन जे कितें रिफॉर्म्स हाडले त्या रिफॉर्म्सां भितर युथा खातीर जर सगळ्यांत पयले रिफॉर्म्स आसा. त्या मागीर तांचे खेलो इंडियाच्या तत्वाचेर तांकां सगळें स्पोर्ट्साच्या लेवलाचेर भितर मुखार व्हरप जावं किंवा स्टार्टअप आसतले त्या स्टार्टअपाचे हाजेर तांचे स्वयंपूर्ण ते आपल्या पांयाचेर उबे रावपाचे आसतले जावं. त्याच बरोबर अनेक अश्यो गजाली आसा त्या गजालीं भितर देश हो प्रगती प्रथाचेर वता आनी ह्या सगळ्या हातूंतल्यान भितर जे विरोधक आसा ते विरोधक
हे सरकार अस्थिर करपाचो प्रयत्न करता ताजो हो निषेध आसा आणि म्हणून राहुल गांधी सारको एक बेताल वाचाळ आणि जाका भुरगेपण आसा निर्बुद्ध असा जाका पप्पू म्हणटा सगळ्यांक जो ह्या सगळ्या हातून भितर सेंट्रला येवन सेंट्रल मनी फोकस जावन सोशल मिडियाचेर आपलें ध्यान आकर्शीत करपाक जाता नीटाचो हो विशय केन्ना सोंपिल्लो आसा नीट जो आसा त्या निटाच्या हाजेर भितर मेचे 3 तारखेक जो हो विशय जाल्लो तो मेचे 3 तारखेच्या विशयाचे पयलीं 15 दिसांच्या कळ्ळें त्या वेळार बेगोबेग मिनिस्ट्री एक्टीव जाली आनी ती एग्जामिनेशन कॅन्सल केली त्याच बरोबर रोखडी मिनिस्टर ऑफ एज्युकेशन जो आसा तांच्यांनी हाची कारवाई करची चवकशी जावची हाजे खातीर सीबीआय कडेन केस रजिस्टर केली आनी मागीर SIT ताचे प्रोब करपा लागून सुरवात केली मेच्या 12 तारखेक स्वता आमचे धर्मेंद्र प्रधान हांणी सगळ्यांक एड्रेस केलें आनी अपोलॉजी मागली आनी नैतीक मॉरलिटीचेर आपल्या मॉरल ग्रावंडाचेर ताणें म्हटलें की हो सगळो विशय आसा एड्रेस करतले आनी त्याच बरोबर एग्जाम आसा ती रीनीट आसा ती एग्जाम जातली त्यानुसार जुनाचे 21 तारखेक एग्जाम जाली बी आनी जुलयाच्या पयर 16 तारखेक त्या निटाच्या एग्जामीचो रिजल्टय बी जालो पण जें कितें 20 तारखेक आनी 21 तारखेक पळय आतां पळय कितें जाता हें प्युअरली सगळें पॉलिटिक्स आसा आनी तातूंत भितर भुरगे उरले एका बाजूक पण त्याच बरोबर एक सगळे देशा खातीर भोंवकोवपाचें आनी वेगळ्या मार्गार वचपाचें राजकारण चालू आसा आनी ह्या हातूंत भितर आमी ह्या काँग्रेस पार्टीचो आनी त्याच बरोबर राजकीय हातूंत भितर हो सगळो विशय भलतेच कडेन व्हरून देश हो खिळखिळी करपाचो प्रयत्न करपी राहुल गांधी जो आसा तो आनी काँग्रेस पार्टीचो आमी निशेध करता आनी ह्या खातीर हेजो व्हडलो हो जो मोर्चा आसा हो त्या कार्यालयाचेर आयिल्लो आसा आनी म्हणून आमी ह्या निशेध करून काँग्रेसीक आमी सांगतात की लोकशाही मार्गान जे कितें आसा कितें आसा तें सहज साध्य जाता काही तुम्ही कोणाक तरी राजीनामो दी म्हटलं म्हणून राजीनामो किंवा तुम्ही सांगले तेच फाल्यां सरकार करतले आणि ताका लागून तुम्ही तांचे दडपण हाडटले आणि त्या खातीर रस्ते अडयतले आनी ते करतले डेमोक्रेटीक वे जो आसा तो डेमोक्रेटीक वे म्हळ्यार इलेक्शन्स आसता इलेक्शना खातीर अमूक आसा ताका 5 वर्सां खातीर निवडून दिल्ले आसता आनी तांकां ही सगळी जबाबदारी दिल्ली आसा हें सगळें तांकां खबर आसा पण हे काँग्रेस पार्टी हें सगळें करपाचें ना तांकां अस्थिर करपाचें ना संसद चलोवपाची ना आनी सगळें राडा करपाचें ना आमी परतून एकदां निशेध करता राहुल गांधीचो आनी आयच्या ह्या हातून आयिल्ले सगळे कार्यकर्ते जे आसात जे समर्थक आसा 1 वराचेर 2 वरांचेर नोटीसीचेर इतलो कार्यकर्ता येयला आनी 1 दिसा जर पयलीं जर केल्लो जाल्यार हो हजाराच्या संख्येन आमकां भारतीय जनता पार्टीची ताकद कितें आसा तें दाखोवन दितले युवा मोर्चाची ताकद दाखोवन दिवपाक शकता आनी म्हणून तांचे थँक्यू म्हणटना काँग्रेस ताजेर फुडें वता आसतना एक खूब प्रश्न पडटात की एक विषय कोण कितके का पितके जाणे ते थंयच्या निवेशन सुरू केल्ले सोशल मिडियाचेर जो मनीस आम आदमीचो सोशल मिडिया हँडलिंग करतालो ताणें एक निटाचेर विशय सुरवात केलो आनी ताजेर फुडें वता आसतना भारत देशान येतकर तांणी तो एक एक्टिव्हिजम म्हणून एक प्रयत्न केलो त्या टायमार काँग्रेस पार्टी खंय आशिल्ली तेन्ना राहुल गांधी ऑलरेडी करतालो 20 दीस जेन्ना हो एज्युकेशन चलताले तेन्ना राहुल गांधी खंय तरी कोणा बरोबर कितें करतालो हे काँग्रेसवाल्यांनी पयलीं विचारपा जाय मागीर एज्युकेशनाक कसो पावलो काय म्हणून फोटोशूट करपाक येवप आनी हांगा आपले 1 दिसाचें प्रदर्शन करप ताका खबर आशिल्लें की हो सरकार स्ट्रॉंग आसा की करपाक आनी विशय हँडल करपाक जशें दामू नायकान सांगलें विशयाचेर तोडगो ह्या आमच्या गव्हर्नमेंटान काडलो आमचो प्रधानमंत्री विकसीत भारत जेन्ना करता तेन्ना व्हडल्या देशांक दुखता CIA तेन्ना पयलीं कळटा तो सगळो प्लॅन काडटा आनी दामू नायकान सांगलें कितें एक्शन घेतलें तुम्ही पयलीं मिडिया भावांक विचारता तांकां विचारा 2002च्यान 2014 पर्यंत UPA गव्हर्नमेंट आसतना कितले लिकेजीस जाले कितले तरी भंडारा मारली पयलीं तुम्ही स्वताचे पळोवन घ्या
स्टीम कटेगा स्टीम आर्ट कटेगा टच ही नहीं होगा, काट रहा है स्टीम आर्ट टच ही नहीं होगा मोबाइल। अरे काटो से इसको मेरा उंगली गिरी है काट दे हां स्टीम आर्ट काट देगा कट गया ना। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।